ब्रेस्तारा खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांच्यांनी वास्को तान्या हॉटेला सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेची संयुक्त पळोवणी केली। ही उक्ती सुवात स्पोर्ट्स सिटी विकसीत करतले म्हण मंत्री गावडे उलयला। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। ही एसएजीची लँड आसा आनी लँड रिक्लेम जाल्या पूण खंय तरी हांगा सद्या डंपिंग चालू आसा, पार्किंग चालू आसा, म्हणजे लँडाचो यूजच ना। सो आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक आपयलो तुमची लँड आसा आनी आमचो वास्कोचो डिमांड आसा। आमच्या वास्को कडेन स्पोर्टिंग फॅसिलिटीज आमचे कडेन कांयच ना। सो वास्कोकारांक स्पोर्टिंग फॅसिलिटी मेळची, फुटसाल मेळचो, बरी एक इंडोर क्रिकेट पीच मेळची, टेबल टेनीस मेळचें, बॅडमिंटन मेळचें, अशे एक थोड्यो गोश्टी टेनीस कोर्ट मेळचो, अशे थोडो विचार आमी तांचे कडेन मारला। म्हणजे हे सगळें एका हातून कशें बसयतले ते आज मिनिस्टरान पयलां। हाजे फुडें कन्सल्टंटूय अपॉयंट जातले आनी ते कन्सल्टंट म्हणजे आनी एक 8,000 स्क्वेअर मिटर आसा तेय बी आमी सराक सांगलां की टोटल पळोवपाक गेले जाल्यार 22,000 स्क्वेअर मिटराची एरिया आसा। सो इफ एवरीथींग गोज ऑन वेल आमकां एक सर एक बरो कॉम्प्लेक्स दिवपाक शकता। गेम सांगला जाल्यार टेबल टेनीस नाल्यार बॅडमिंटन नाजाल्यार इंडोर खंयच्यो गेम्स खेळपाक जाता। सो इंडोर तांकां इंडोर, थोड्यांक वॉलीबॉल आसा, मागीर फुटसाल आसा, क्रिकेट पीच। सो वी हॅव गिवन ऑल आवर डिमांड्स। सो तातूंत भितर ह्या कितलें बसता ते तांचे कन्सल्टंट पळयतले आनी मॅक्झिमम बेनिफीट दिवपाक मेळटा। जे स्पोर्ट्स व्हेरी एक्टिवली खेळले वता ते तांचेर प्राधान्य दिवन वी वील ट्राय टू डू इट। वन ऑफ द बेस्ट स्टँडर्ड जिम करपाचें आमचें हें आसा आनी त्या संदर्भान आमी ऑलरेडी लास्ट टायम जेन्ना म्हजी विजीट आशिल्ली तेन्ना हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात। बरो जिम आसा, ओन्ली वी हॅव टू आमकां ते मॅट्स घालपाक जाय सकयल आनी विथ मॅट्स ऑलरेडी वी हॅव मॅट्स आमी ऑलरेडी घातिल्ले आसा विथ AC आनी बाकी सगळे काही गोश्टी घालून आमी ते पूर्ण करपाची तयारी केल्ली आसा। त्याच प्रमाणे बुटो जो ग्रावंड जो आमी पळयलेलो आसा, जिम सोडून बाकीचे जो रुफींग जे आसात आनी जो आमचो बॅडमिंटन जो कोर्ट जो आसा तेजे इमिडिएटली मेंटेनन्स जातलें बिफोर रेन। फुडल्या पावसाक असल्यो तरेच्यो काही गोश्टी लिकेजीस बिचीस जी कंप्लेंट जी आसात पळय न्ही त्यो वास्कोकारांक करपाक मेळपा ना। सो एक मागणी आसा, आमी ही फक्त SAG कडेन आमचे कडेन ऑलमोस्ट 13,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड इज इन पजेशन। 13,000 जमनीक भितर कसो तरेचो कॉम्प्लेक्स बसपाक शकता, कितें तर तितून आमी फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिवपाक शकता ते कन्सल्टंटाच्या बरोबर बसूनच काही गोश्टी आमी फायनल जातल्यो। पण प्रायोरिटीचेर तांकां एक फुटसाल ग्रावंड जाय, तातूंत भितर मल्टीपर्पज ग्रावंड म्हळ्यारूच तुका बॅडमिंटन आनी TT हे तेंचे प्रायोरिटी एंड द सरावंडींग द ग्रावंड इज द वॉकिंग ट्रॅक। ह्यो 4 गोश्टी आज आमदार बाबान आमच्या मुखार मांडिल्ल्यो आसात आनी ह्यो 4य गोश्टी हे 13,000 स्क्वेअर मिटर जे आसा तितून बसोवपाक शकता। बट तांच्या पलीकडेन जर तांकां कंप्लीट जर एक फूल फ्लॅश कॉम्प्लेक्स जर जाय जाल्यार इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू हें जावपाक। आनी एक प्रपोजल तो दिल्लो आसा, तो प्रपोजलाचे नंतर कितें एनालिसीस कशें जाता, एसेसमेंट कशें जाल्या नंतर आमी सांगतलो। आमदार बाबांनी तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की एक दीस कन्सल्टंटा कडेन आमी परत मिटींग घेवया आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी बसून वास्कोकारांक कितें प्रायोरिटी जाय त्यो दिवपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसतलो। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची म्हजी बैठक, आयची म्हजी मिटींग ऑन सायट विथ माय AC, विथ माय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आनी विथ माय टॅक्निकल टीम हे सगळे आयिल्ले आसात। म्हाका एक जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा, आतां आमी नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर आतां जर प्लॅन जर केलो जाल्यार सबंद गोंया भितर खंय आमी कितें घालपाक शकता, बाकीच्या आनी कडेन दुसरें आमी कितें करपाक शकता, अशे खुबशे अशे स्पोर्ट्सींग डिसिप्लिन्स आसा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन ना बट डिमांड हो कॉमन मागता। म्हणजे फुटसाल किंवा वॉकिंग ट्रॅक हो सरावंडींग आमी कॉमन घालपाक शकता। पण जितले डिसिप्लिन्सा खातीर आमचे कडेन प्रिमाय हें ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, ते डेव्हलप करपाच्या प्राधान्यान म्हजो एक फोकस आसा। आनी म्हणूनच काही गोश्टी तांचो जो विचार जो आसा तो विचार गृहीत धरलो वतलो।